मांद्रे मतदारसंघा खातीर मांद्रे मतदारसंघांत भाजपाचो वावर वाडोवपाच्या हेतान आमदार दयानंद सोपटेच्या हजरेन नवीन मंडळ समितीची वेंचणूक जाली। आयतारा वेंचिल्ल्या भाजप मांद्रे मंडळ समितीचो अध्यक्ष म्हूण मधू परबाची वेंचणूक केल्या। मधू परबाच्या मुखेलपणा सकयल वेंचिल्ल्या समितीचेर गोविंद आसगांवकार, मंदार पोके, दिपा तळकार, नरेश नायक, महादेव हरमलकार, आदवोगाद अर्जुन गवंडी, लक्ष्मीकांत गवंडी, शीतळ तिळवेचो आस्पाव आसा। अध्यक्ष ह्या बैठकीत स्वागत करता आणि मांद्रे मतदारसंघाचो मंडळ अध्यक्ष म्हणून माझे आज पक्षांची जबाबदारी दिली हा ती पार पाडपाक हांव प्रामाणीकपणान काम करतलो। मांद्रे मतदारसंघात जे समस्या आज आसतले ते सोडोवपाक ह्या मतदारसंघाचो जो आमदार आसा त्याच्या मार्गदर्शनाखाली ते सोडोवपाचो प्रयत्न करतलो। ह्या भारतीय जनता पक्षाचो एक शेवटपर्यंत सच्चा पाणी म्हणून काम करतलो। तसेच आज म्हाका ह्या मंडळाचो अध्यक्ष म्हणून जी माझी जबाबदारी दिली हा त्या खातीर हांव ह्या मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार भाई सोपटे यांचे मनापासून आभार मानता। 2017 जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपाचो उमेदवार तेन्नाचो गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री पार्सेकाराक कुशीक काडून दयानंद सोपटेक मांद्रे मतदारसंघांतल्या लोकांनी वेंचून दिल्लो। उपरांत सोपटेन भाजपांत प्रवेश केल्ल्यान पार्सेकार बेजार आशिल्लो। मांद्रे मतदारसंघांत जाल्ल्या पोट वेंचणुकेकय पार्सेकारान दयानंद सोपटेक तेंको दिवंक नाशिल्लो अशें आमदार दयानंद सोपटेन पोट वेंचणूक जिखतकच जाहीर केल्लें। भाजपाची मांद्रे मंडळ समितीनय भाजपान पोट वेंचणुकेच्या वेळार बदल केल्ले। पोट वेंचणूक जाल्या उपरांत मांद्रे मंडळ समिती बरखास्त करून आतां नवीन समिती वेंचल्या। मदींच तांकां निवडणुकीच्या वेळाचेर हांगा पार्टीचे मंडळ अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले। निवडणुकीच्या दरम्यान तांच्यांनी बऱ्या तरेचें काम केलें आनी हें सगळें पळयल्या नंतर सगळ्यांचे डिस्कस करतकच तुमी सगळ्यांनी बिनविरोध परत एकदा मधूक ह्या मंडळाची पार्टीचें नेतृत्व तुमी सगळ्यांनी दिल्लें आसा। त्यामुळे हांव तुमच्या सगळ्यांचे हार्दिक अभिनंदन करता आणि मधू परब तुमच्या सगळ्यांच्या आदाराचेर पार्टीचें काम बऱ्या तरेन फुडें व्हरतलो। सुदेश सावंत हांच्यांनी जनरल सेक्रेटरी म्हणून आपलो टर्म जो बऱ्या तरेन पूर्ण केल्लो आसा, तशेंच सुदेश सावंत आनी ती पूर्ण टीम तुमची ह्या सगळ्या टिमीचें बऱ्या तरेची निवडणूक म्हणजे आमचें बाय इलेक्शन निवडून दिलें त्या कमिटीच्या आधाराचेर आनी त्यामुळे तुमच्या सगळ्यांचे हांव हार्दिक अभिनंदन करता। ह्या मतदारसंघात आमी साधारण सांगिल्लें की 14,000+ ही प्रायमरी मेंबरशीप हांगा तुमी केल्ली आसा, एक्टीव मेंबरशीप केली आनी शेवटचो टप्पो ह्या मतदारसंघाच्या निवडणुकीचो तो मंडळ निवडणूक आनी त्यामुळे मंडळ निवडणूक यशस्वीपणे आज तुमी पार पाडलेली आसा। ही तशी आज गोंया भितर सकाळी आजपासून आमच्यो मंडळाच्यो निवडणुका सुरू जाल्यो। आज सकाळी आमची दिवचल मतदारसंघाची मंडळ निवडणूक जाली आणि आज ही तुमची ह्या मतदारसंघात ही दुसरी गोंय राज्यांतली दुसऱ्या मंडळाची निवडणूक हांगा संपन्न जाल्ली आसा। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की एखादें पद घेवप, हें पद घेतल्या नंतर तें केवळ शोभेचें पद आसना। आमी भारतीय जनता पार्टीचें एखादें पद ज्या वेळार आमी घेतात त्या वेळाचेर ती जबाबदारी आमची आणखीन वाडटा आनी त्यामुळे एकंदर गेले येणारी 3 वर्सां लागून ही समिती आसा आनी ह्या समितीचें काम कितें आसतलें वगैरे आमचे संघटन मंत्री आमकां सगळ्यांक सांगतलेच। पण आमच्या सगळ्यांत व्हडली जबाबदारी जी आसा ह्या समितीचेर म्हणजे आमचे मंडळ अध्यक्ष, त्याचे सगळे पदाधिकारी 30 मेंबर आनी आमचे 46 बुथाचे अध्यक्ष आनी तुमी सगळे प्रमुख कार्यकर्ते। कारण येणारी विधानसभा निवडणूक जी जातली 2022 ती ह्या मंडळाच्या नेतृत्वाच्या आधाराचेर ही निवडणूक जातली आणि त्यामुळे येणाऱ्या दिसांनी आमकां बरेच काम जे आसा हें काम आमकां करपाचें आसा। आज मांद्रे मतदारसंघाची ही मंडळ समितीची गठन आणि निवडणूक आज पार पडली। याचा अभिनंदन करता हांव आमचे पक्षाचे लिडर गोंय राज्याचे संघटन मंत्री सदस्य घेऊन त्याचबरोबर सरचिटणीस सदानंद शेट कानावडे आणि निर्वाचन अधिकारी म्हणून उल्हास असनोरकर यांचे कारण खेळी माहितीच्या वातावरणात आणि ती सुद्धा अनओपोज मंडळ समिती निवड जाल्ली आणि ह्या मंडळ समितीचो अध्यक्षपद मधू परब त्यांच्यानी फाटले फावटी अध्यक्ष म्हणून फाटल्या इलेक्शनात
पद स्वीकारून बऱ्यापैकी काम केले. या मतदारसंघात म्हाका निवडून वचपाक सगळ्याच्या सहकार्याक सगळ्याची बरेपण दाखवून केले. त्याची आज परत एकदा त्याची निवड झाली. सगळ्यांतली सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या वतीन त्यांचे अभिनंदन करता. आणि दुसरें म्हणजे मांद्रे मतदारसंघाचे जे संघटनात्मक कार्य जे आसा ते म्हणजे बूथ समिती आसूं. आज या मतदारसंघात 46 बुथां, हे 46 बुथांच्यो बऱ्यापैकी अध्यक्ष आणि त्याची समिती स्थापन जाता. सगळ्यात अभिमानाची जी सांगता दिसता ह्या मांद्रे मतदारसंघात जी मेंबरशीप राहतात, प्रायमरी मेंबरशीप, ही प्रायमरी मेंबरशीप ज्या पक्षात टार्गेट केली त्याची परत जास्त म्हणजे जवळजवळ 16,500 मेंबरशीप झाली आहे. ॲक्टिव्ह मेंबरशीप ही 88 झाली आहे. आणि त्याचबरोबर त्याच माध्यमातून आज बऱ्यापैकी मंडळ समिती बसवली